नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. कोलकाताच्या एका दोतोर बायल मनशाच्या जाल्ल्या शारिरीक आगळिकेची तशेंच हत्येची सीबीआय मार्फत चवकशी जावची अशी मागणी करीत देशभरातल्या सरकारी इस्पितळांतल्या निवासी दोतोरांनी आपलो संप चालू दवरलो. ह्या संपाक लागून आपत्कालीन सेवा वगळिल्ल्यो आसात. मुंबईतल्या सुमार 7,000 निवासी दोतोरांनी ह्या संपात वांटो घेतला. ह्या देशव्यापी संपाक लागून लोकांक खूप त्रास सोंसचे पडटात. इतले मजगती राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अधिकारी कोलकात्यांत पावल्यात आणि ते अधिकारी पुराय चौकशी करून आपलो अहवाल महिला आयोगाक सोपयतले. तशेंच कोलकाता उच्च न्यायालयान ह्या विशयाचेर आयिल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी सुरू केली. सुरवेक तांणी आर्जिकल वैद्यकीय कॉलेजीचे प्रिन्सिपल डॉक्टर संदीप घोष हांकां अनिश्चित काळा खातीर रजेर वचपाक सांगला. आताच मेळिल्ल्या खबरे प्रमाण उच्च न्यायालयान ह्या प्रकरणाचेर निर्णय दितना फुडली चौकशी गुन्यांव अन्वेषण विभागान म्हणजे सीबीआयन करपाचो आदेश दिला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आज सकाळी नवी दिल्लींत भारत मंडपम हांगासावन हर घर तिरंगा बायक रॅलीक पांचवो बावटो दाखयलो. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत, राम मोहन नायडू किंजरापू, किरण रिजिजू आणि मनसुख मांडविया उपस्थित आशिल्ले. ह्या रॅलीची मेजर ध्यानचंद नॅशनल स्टेडियमात समाप्ती जातली. ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें की हर घर तिरंगा अभियान आझादी का अमृत महोत्सवाचो एक वांटो आसा. हे अभियान आता एक आंदोलन जाला आणि कोट्यांनी लोक आपापल्या घरांत तिरंगो उबारतना दिश्टी पडटात. हो तिरंगो बावटो देशाची स्वतंत्रताय, गौरव आणि विकसित भारतावटेन प्रतिबद्धता दाखयता अशें धनखड हांणी ह्या वेळार सांगलें. जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है, 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था. अब एक ही आंदोलन बन गया है. तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा. हर घर तिरंगा होगा. गोंय खेळा संचालनालय आणि गोंय खेळा प्राधिकरण हांच्या जोड पालवान आज पणजेत हर घर तिरंगा सायकल रॅलीचे आयोजन केल्ले. ह्या तिरंगा सायकल रॅलीन गोंयचे खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी पांचवो बावटो दाखयलो. ही सायकल रॅली ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सुरू जाली. ह्या वेळार उलयतना खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या सायकल रॅलीचे महत्व सांगलें. रनिंग आणि सायकलिंग हे दोन असे इव्हेंट जे असतात आणि बरेचसे जे ऍथलीट्स जे हांगसर असतात किंवा जे आपले सदांच फिजिकल फिटनेस मेंटेन करपा खातीर अर्ली इन द मॉर्निंग हांव बरेचशे जाणांक पळयतात. आज खूब बरें दिसलें की एवरीवेअर दे आर पार्टिसिपेटिंग. नॉट ओनली द प्रोग्राम, द इव्हेंट विच हॅज बीन हेल्ड बाय आवर डिपार्टमेंट, बट मेनी NGOs or the clubs or the colleges or the institutions are organizing a kind of program where we always give a start to our physical fitness. आणि म्हाका दिसता ज्या वेळाचेर आमी फ्रेश सकाळचे फुडें आसतात आणि मॉर्निंग आय विल अपील फ्रॉम दी स्टेज दॅट अर्ली इन द मॉर्निंग जितलो आमी एक्सरसाइज करतले तितलोच आमकां द डे जो मुखार आमकां वचपाक जाता तितलो बरो फ्रेश उरता. यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी टू वर्क इवन इन द गव्हर्नमेंट ऑफिसीस, वेन यू आर वर्किंग इन द प्रायव्हेट सेक्टर और एनी फील्ड. गोंय मराठा समाज संस्थेन सोमारा पणजे राजाराम स्मृती सभाघरांत सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुण्यतिथी निमतान एक कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की गोमंतक मराठा समाजाचो हेर मागास वर्गांत आस्पाव जावचो हे खातीर सरकार अनुकूल आसा. कायदेशीर बाबीची पडताळी केल्या उपरांत हेर लोकांक त्रास जावचो ना हाची दखल घेवन तांची मागणी विचारांत घेतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. सरकाराचो विचार, म्हाजो वैयक्तीक विचार की ह्या समाजाक खरोखरूच एक अदर बॅकवर्ड कम्युनिटी घालपाक जाय. विचार खातीर
कारण हो समाज जर फुडें येतलो आसत जाल्यार ताका नोकरी आसतली आनी शैक्षणीक आसतलें रिजर्वेशन मेळपाक जाय. पण हे सगळें करता आसतना कोणाच्याच रिजर्वेशनाचेर उरलेल्यांचेर आमी गदा हाडचे ना. कोणाच्याच रिजर्वेशनाक डिस्टर्ब न करता हे डिसिजन घेवपाचें आसा. थोड्या दिसांच्या भितर जसो ओबीसी कमिशनाचो रिपोर्ट आमचे कडेन आयल्या उपरांत तो एकदां स्क्रुटनी करून हांव म्हज्या कॅबिनेटाच्या समोर प्रपोजलूय दवरपाचो आसा आनी जाता तितक्या बेगीन हांव म्हणजे फुडल्या शैक्षणीक वर्साक तरी तांकां रिजर्वेशन्स मेळचे ह्या हो विचार आसा. गोंय आणि केरळच्या राज्य आणि नोडल अधिकाऱ्या खातीर नुस्त्याचे उत्पादन, पशु विकास आणि दूध विकास मंत्रालया वतीन आज पणजेंत आयोजीत केल्ल्या 21व्या पशुधन गणना सॉफ्टवेअर प्रादेशीक हाचेर आदारीत एका दिसाचे प्रादेशीक प्रशिक्षण शिबिराचे उक्तावण नुस्तें उत्पादन, पशु विकास आणि दूध विकास राज्यमंत्री प्राध्यापक SP सिंग बघेल हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार गोंय सरकाराचे पर्यावरण, पशु विकास आणि पशुवैजकी सेवा विभागाचे सचिव IAS अरुण कुमार मिश्रा उपस्थित आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय राज्यमंत्री प्राध्यापक SP सिंग बघेल हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नुस्त्याचें उत्पादन, पशु विकास आणि दूध विकास ही स्वतंत्र खाती तयार करून तांच्या उदरगती खातीर कटिबद्ध आशिल्ल्याचें दाखोवन दिलां. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के पशुधन डेयरी विभाग ने ये तय किया है कि हम 21वीं गणना बर्ड्स की और एनिमल की करें. उसके लिए वो गणना ठीक से हो सके उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है. क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए 11 भागों में बांट करके हमारे विभाग ने जिन लोगों को ये गणना करनी है उनको यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है. ये ट्रेनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब ये ट्रेनिंग के बाद ट्रेंड होकर के अपने क्षेत्र में जाएंगे तो हम लोगों ने सारे बर्ड्स का, 15 प्रकार के एनिमल्स का और 200 ब्रीड्स को ध्यान रखेंगे. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज पशुपालनाचे इस्पिताळ कशे चलता हाची पळोवणी करपाक खातीर अचकीत भेट दिली. उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना तांणी सांगलें की गोवा कॉलेज ऑफ वेटरनरी सायन्स सुरू करपाचेर सरकार विचार करता. ह्या कॉलेजींत पदवी वेटरनरी कोर्स शिकयतले. सध्या हे कोर्स करपा खातीर विद्यार्थ्यांक दुसऱ्या राज्यांत वचचें पडटा. गोंय सरकारान हे कॉलेज सुरू करपा खातीर अकादमी कावन्सिला कडेन परवानगी मागल्या. ही परवानगी मेळ्ळ्या उपरांत कॉलेज सुरू जातले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी सर्विसीस हांव विजीट करपाकूय आयला. वेगवेगळे डिपार्टमेंट विजीटूय करता. आमचे जे हांगासले वेटरनरीचे हॉस्पिटल्स आसा तेकाय विजीट करपाक ते कशें चलता, कितें चलता, दॅट इज अ वन थिंग. आनी सेकंड आमी वेटरनरी कॉलेज सुरवात करता, विच इज अ डिग्री कोर्स. आमी एग्रीकल्चर कॉलेज गव्हर्मेंटाची सुरवात केल्या उपरांत आमचें इंटेन्शन आसा, कारण दर वर्सा 8 स्टुडंट आमचे ऑफिशियली भायर वयताले, म्हणजे ताका गव्हर्मेंट फंड करतालो. बॅचलर इन एनिमल हजबंड्री एंड वेटरनरी सर्विसीस BA and BS, बॅचलर ऑफ एनिमल हजबंड्री एंड वेटरनरी सायन्स. 8 भुरग्यांच्या व्यतिरिक्तूय भुरगे आनीकूय बी प्रायवेट कॉलेजींनी वचून एडमिशन घेताले, जे वेटरनरी डॉक्टरांची आज खूब गरज आसा. आनी आफ्टर ऑल इट इज अ ग्रॅज्युएट कोर्स. ग्रॅज्युएट कोर्स केल्या उपरांत देर इज अ बीग स्कोप नॅशनल एंड इंटरनॅशनल लेवलाचेर वेटरनरी सायन्स ह्या कोर्साक खूब स्कोप आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज गोवा डेअरीक भेट दिली आनी प्रशासन कशें चलता हाचो नियाळ घेतलो. पत्रकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की गोवा डेअरीचो नवो प्रशासक नेमल्या उपरांत तांच्या कार्यपद्दतींत सुदारणा जाल्ली आसून गोवा डेअरी आतां फायद्यान चलता आनी कामगारूय खुश आसात. गोवा डेअरीचे आज पळोवपाक आयलो. गोवा डेअरीचे वेरियस ताचे वर्गी कशा पद्दतीन चलता हे सगळें समजून घेतलें. म्हाका दिसता की पयली फावटी आमी एडमिनिस्ट्रेटर घातल्या उपरांत आमचो बाब पराग, डॉक्टर रामा आनी परब अकाउंटंट हे सगळे घातल्या उपरांत जी फायद्यान येयल्ली आसा. सगळे एम्प्लॉईजूय हॅप्पी आसा बरें. एम्प्लॉईजूय सगळे हॅप्पी आसा. ताका रेगुलर वेवस्थीत रित्या पेमेंट्स इवन दो आमचे शेअर होल्डर्स जे आहा पळय दे आर ऑल्सो हॅप्पी. सो दॅट बीग चेंज गोवा डेअरीत जाल्ल्या उपरांत म्हाका दिसता पयले फावटी आमी प्रॉफिटान येवपाक लागलेले आसा. आमकां न्यू प्लांट सेटअप करपाक जाय. तेजी तयारी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी करता. न्यू प्लांट सेटअप केलो काय आमकां कंटिन्युअसली फुडली जी आहा पळय फुडल्या 15 वर्सांची तयारी करपाक खातीर ऑलरेडी गोवा डेअरीक इन्स्ट्रक्शन दिला. प्राय एडमिनिस्ट्रेटर काम ताका लागता.
गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी आज वायनाडांत पीडित लोकांक सामान घेवन वचपी वाहनाक 5वो बावटो दाखयलो. ह्या वेळार उलयतना राज्यपालांनी सांगलें की केरळांतल्या वायनाड हांगासर रावपी लोकांक जाता तितलो आदार दितले. वायनाडांतली आपत्ती ही सादी आपत्ती नाशिल्ली. प्रत्येकान वायनाडाच्या लोकां वांगडा उबे रावपाची आज गरज आसा. हाचे पयलीं पिलार कॉलेजीचे प्राचार्य फादर फ्रेडरिक रॉड्रिक्स वायनाडाक सामान घेवपी गाडयेक आशिर्वाद दिलो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.